कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। शेकड्यांनी वर्सांची परंपरा आणि व्हड इतिहास आशिल्लो वीरभद्र उत्सव हो दिवचलच्या भितरली पेटेंतल्या मठ मंदिराच्या शिगम्याचे वैशिष्ट्य। शुक्रारा राती वीरभद्र उत्सव परंपरेप्रमाण उमेदीन मनयलो। ढोल ताशे आणि समेळाच्या तालाचेर जावपी वीरभद्राचो थयथयाट आणि अग्निदिव्य पळोवपाक अंदूय लोकांनी व्हडा प्रमाणात गर्दी केल्ली। ह्या उत्सवाक आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हजर आशिल्ले। हांगा नाटकां नवमी पासून सुरू जाता आणि संवसार पाडव्या दुर्वटजावन संवसार पाडवजावन हो शिगमो सोंपता। आयज संपूर्ण गोंयांत प्रसिद्ध असो दिवचलचो वीरभद्र म्हणजे शिगम्याच्या 6व्या नाटका दिसा जाता। हो वीरभद्र थिएटराक वचून मठा पर्यंत येता। देवीच्या शेजापाना पावतकूय ताका एक प्रकारचो भार येता, देवीचो भार येता आणि ताका मागीर उखलून हाडून आमी स्टेजीर दवरून देवीचो नाल फोडून ताका तीर्थ दिल्या उपरांत ताचो भार उतरता। तर संपूर्ण गोंयांत वेगळ्या प्रकारचो वीरभद्र हांगा आसा। गोंयांत अनेक तरेचे वीरभद्र जाता, पण तांची एक वेगळी पद्दत आसा। पण आमच्या बिचोलच्या वीरभद्राक सगळे लोक जॉयन जावन आपलो आनंद साजरो करता आणि नव्या वर्साचे उमेदीन स्वागत करता। ह्या वीरभद्राच्या मिरवणुकेक आमचो वीरभद्र अग्निदिव्य करता, उज्यांसून उडी मारता आणि साधारण एक 200 मीटर ताची ताकद वीरभद्राची। तो देवीचो संचार ताच्या आंगान येता आणि तो जो नाचता ते दोळ्याचे पारणे फिटपा सारके नाचता आणि हाचो लाभ जवळ जवळ 2-3 हजार लोक घेतात। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।